मिसाक सुरवात दिवंक आमी गायन गावुया. A24, page 12. A24. संकोष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, खुशालपणांत सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. दिसा फांतोड देताना काळजांतले उद्गार सोडटा. आयच्या दिसाक जेसूळ बुजो तुका दुनिया ते भेटयता. संकोष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, खुशालपणांत सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. मोगाच्या भावा भयणांनो, आज फादर मारियो आमची फिरगोजेंत आमचे बरोबर निमाणे मीस आदिवस करपाचे मीस पातकूर कसो आमची गोजेंत भेटयतलो. आमी देवाक दिनवासुया ताच्या देण्या पासत, ताचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सगळ्या देण्या पासत आनी मागुया देवान ताका भलायकी दिवंक, देवान ताका सगळ्या देण्यांनी भरूंक, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, जेजू आयज आमकां सांगता, शांत राव, थंड जा. ही शुभ वर्तमानांतलीं उतरां आयचो आमचो विशय जावं दी. आयज संवसार जायतो उंचाबळ जाला, जायतें वायट संवसारांत आयलां. जायतीं तुफानां हे पिडेक लागून व दुसऱ्याय वस्तूंक लागून आमच्या संवसारांत आयल्यान. आनी ह्या तुफानांक फुडो करतना जेजू आयज आमकां सांगता, शांत राव, थंड राव, भिवू नाका, आपूण आसा. आनी जेजू सगळीं आमची ही तुफानां पयस करतलो. जेजू आमच्या जिवितांत शांती हाडटलो. हें आयज जेजू भासयता. देखून ह्या मिसांत आमी मागुया, आमच्या जिवितांत जायतें कितें वयर सकयल जाता, तुफानांत आमी सांपडल्यान जेजूक उलो करुया आनी ताचेर विस्वास दिवन भियेनासतना जिवितांत फुडें सरूंक ह्या मिसांत देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. तेच परी हे मिसाचे भेटेंत हांव देवाक दिनवासता. हीं 4 वर्सां चांदोरचे फिरगोजेंत म्हाका वावरूंक ही संदी दिल्या. देखून सगळ्या चांदोरच्या फिरगोजकारां पासत देवाक दिनवासता. तांचे वरवीं हांव जायतें शिकलां. तेच भाशेन आमचे पाद्रीगार आसात, फादर जेराल्ड आनी दुसरे पाद्री म्हाका मेळ्ळ्यात. तांचे पासत हे मिसाचे भेटेंत दिनवासता आनी सगळें पासत तुमचे पासत हे मिसांत हांव मागतां. आनी पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवंक आमची पातकां ओळखून घेवया. पातकांचे दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायगेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकुतकोर. महिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभव बसत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेक, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमकां जाय तें आमी मागुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिविताच्या सर घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी आतां राजभर चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेले वाचप. वादोळ मोडांतसून सर्वेश्वरान जॉबाक जबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमदीर जोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुटलायलो आनी काळोखाच्या फाळयांनी रेवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो आनी धारवटे आनी आडांबे घाले तेन्ना दारां भितर ताका कोणें आटापून दवरलो. हांवें म्हळें, हांगा पर्यान ये, ह्या फुडें शीम उतरूं नाका, हांगासर तुजी गोरविश्ट लारां फुट्टोलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. सर्वेश्वराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासतलो. म्हणुया, सर्वेश्वराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलो. तारवार बसून कांय जाण दर्यांत भोंवताले. भायल्या व्हडल्या दर्याचेर आपलो वेपार चलयताले. तांणी पळयलीं सर्वेश्वराचीं कर्तुत्वां आनी सागोरार ताणें केल्लीं विस्मितां. जबाब. सर्वेश्वराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलो. एका उतरान वादोळाचो वारो ताणें उठयलो आनी दर्याची लारां उपरासोशी केलीं. मोडबा पर्यान ते पावले, मागीर खोल सोकला पडले. असल्या आकांतांत तांचेर आयलो कांपेरो. जबाब. सर्वेश्वराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलो. तेन्ना आपल्या दोळदिरपणांत सर्वेश्वराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आटेविट्यांतले ताणें तांकां निवारले. ताणें वादोळ सुरसुरीत वाऱ्या इतलें थोण केलें आनी दर्याची लारां शांत पडलीं. जबाब. सर्वेश्वराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलो. ती थोण जाली म्हूण पळोवन ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले ते बांद्रार ताणें तांकां पावयले. ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ल्या विजमितां पासत तांणी सर्वेश्वराक आर्गां दिवंक फावो. जबाब. सर्वेश्वराक दिनवासात ताचो मायमोग मितमेर नासलो.
मागीर पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली दुसरे चिठे वेले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेला जाल्यार सगळीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात तीं आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवंत जालो ताचेच खातीर जियोंक. तो सगल्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गती प्रमाणे कोणाकूच आमी वळखना. आनी जरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गती प्रमाणे जियेताना वळखलो तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणें गेलें आनी आतां सगळें नवें जालें. देवाचें उतर. देवाचे वडकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. Cisu bapa cehu tortu. Tacha moga chico borsan. Cisu karu kantu svartu. Amka bapa shipagoke. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. त्याच दिसा सांज जातूच जेजून शिसांक सांगलें, पोलतोडी या. आनी लोकांक थंय सांडून ताका आसुल्लो तसोच होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनिकूय होडी आसली. तेन्ना एक वादळ मोड जालें आनी होडें उदकान बरोसर लारां होड्याचेर फुट्टालीं. आनी तो वेऱ्याशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरुजी, आमी बुडटा, तें तुका कांयच पडूंक ना? उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूळ कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थ ना? तेन्ना ते जोबोर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणो, आयच्या दिसाक ह्या विशयाचेर नियाळ करतना थंड जा, शांत राव. म्हाका एक काणयेचो उगडास आयलो आनी ही काणी हे भाशेन एकूय शेतकामती आसलो. आनी शेतकामती म्हणटच ते शेतान काम करतात, तांचे लागीं बैल आसतात. शेतान निवले म्हणटच तण आसता आनी तण बोऱ्यान भरून दवरतात, व्हडलो बोरो करतात. आनी एक दिसा हो शेतकामती हें तण आसा थंयसर गेल्लो, भरून दवरलोलें थिंगा. आनी ताचे लागीं खंय एक सोबीत घोड्याल आसली, ताच्या बापायन दिल्ली.
ताचे पांयन ताका दिल्ली आनी ताका खूब मोलाची आसली ती, कित्याक याददोस्ती तशी ती आसली. आनी हो थंयसर काम करतना तोंडा लागीं कितें तरी तुट्टा घोड्यालाचें आनी घोड्याल पडटा. आनी मातशें वखदान तो रियलायज जाता, आरे म्हजी घोड्याल ना, तो सोदता, सगल्याक सोदता, पूण घोड्याल ताका मेळना. थंयसर भुरगे खेळटाले, तो भुरग्यांक आपयता, बाबा न्हू येयात, म्हाका मातशें आदार दियात, म्हजी घोड्याल सांडल्या, म्हज्या बापायन म्हाका दिल्ली. आनी मागीर ते सोदूंक वेतात. हे भुरगे बोवाळान सोदतात, दुसरो एकामेकाची फकाणां करतात, कितें करून सोदूंक ते ट्राय करतात, कोणाकूच मेळना. एक वरभर जाता. आतां ते म्हणटात पुरो आनी जायना, आमी येतात. ते सांगतात अंकल आमकां मेळना. पूण तांतलो एकलो भुरगो फाटल्यान उरता, तरी आसतना तो सोदता. आनी फक्त 2च मिनटां भितर तो घोड्याल घेवन येता आनी ह्या शेणकांत्याक दिता. घे म्हणटा अंकल, ही तुजी वॉच. आनी तो तोटाक जाता, आपूण इतलो वगत सोदलो, ह्या भुरग्यांनी इतलो वगत येवन सोदलो, पूण आमकां मेळूंक ना, तुका कशी मेळ्ळी? आनी मागीर हो भुरगो ताका सांगता. एक एकलो भुरगो भायर सरत रावलो तेन्ना ह्या रुमांत शांतताय जाली. आनी हांव एकलो आसलो, ओगोच रावलो तेन्ना म्हाका घोड्यालाच्या कांट्याचो आवाज येयलो, टीक 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 करून. आनी ही घोड्याल सोदपाक चड वगत लागोंक ना, म्हाका रोखडीच ती मेळ्ळी. आज जेजू आमकां म्हणटा, शांत राव, थंड जा. ही उतरां तो दोरयाक म्हणटा ती आयज आमकां लावया, शांत राव, थंड जा. आनी शांत थंड जातलो जाल्यार पयले सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा पोलतोडी या. इंग्लीश वर्जन एक आहा, ते म्हणटा लेट अस रिट्रीट, म्हणजे दुसरे कडेन या, रिट्रीट. आनी हे रिट्रीट उतर थंयसर सावन येता, यू आर रिट्रीटींग फ्रॉम युअर डेली रुटीन. जेजू तांकां एके भाशेन रितीराक व्हरता, दुसरे कडेन बोबाटांतल्यान भायर काडटा. आनी बोबाट कसलो आसलो? त्या लोकां बरोबर आसले. जेजू कितलेच जाणांची भूक मारली, हजारांनी लोक जेजू बरोबर आसलो, इतलें काम ते जेजू बरोबर करताले. आतां जेजू म्हणटा इल्लोसो विसो घेया, दुसरे कडेन या. आनी एकसुरे तांकां तो व्हरता. जेजू तांकां व्हरोंक सोदतालो, पूण ते ताका आपल्या ओड्यान घेवन वेतात. आनी वेताना थंयसर सगळीं ल्हारां मोड जाता दोरयान. दोरयान मोड जावपाकूच जाय, इट इज नॉट अननॅचरल. आनी थंयसर जाय ती मोडां जातालीं. हे ते कारवी आसले, तांकां खबर आसली. आनी हे पावटी घोडे चड जाले मोड, आनी ते भियेले. जेजू सुस्त आसा न्हिदून. आनी मागीर ते जेजू कुलो करतात, सायबा आमी बुडटाव, गुरुजी आमी बुडटाव, तुका कांयच पडोंक ना? जॉबान पयल्या वाचपान तेंच केलें. जॉबाच्या जिवितान जायतीं वादळ मोडां येयलीं, ताची भुरगीं मेलीं, ताची दोन दौलत आसली ती काबार जाली, आनी ताका कोड फुटलें. इतलें कोश्ट, इतलें वादळ मोड ताच्या जिवितांत आयलां. आनी तो आतां देवाक सोसूंक जायना म्हणटूच पयलो तो म्हणटा देवान दिलें, देवान व्हेलें. मागीर आनीक सोसूंक जायना म्हणटूच देवा लागीं तो उलयता, सायबा हें तुवें म्हाका कित्याक दिलें? हांव म्हजे मायच्या कुसव्यान आसतना कित्याक म्हाका मारूंक ना? तो आपणाच्या काळजांतली सगळी दूख देवा मुखार दवरता. आनी उपरांत मागीर म्हणटा तो देवान दिलें, तुका जाय ते भाशेन जावं. पूण हें सगळें तो देवा लागीं उलयता, जे भाशेन हे शीस जेजू लागीं उलयतात. गुरुजी तुका आमी बुडटा तें कांयच पडूंक ना? तो तशेंच करता. आनी तेन्ना देवाचो उलो ताका येता. आनी वादळ मोडांतल्यान, जे भाशेन जेजू वादळ मोडांतल्यान आपल्या शिसां कडेन उलयता, ते भाशेन वादळ मोडांतल्यान सर्वेस्पर देव जॉबा लागीं उलयता. आनी तो सांगता, हो सोमदीर
हें सगलें म्हज्या हातीन आसा आनी तुजें जिवीत म्हज्या हातीन आसा. मागीर जॉब सजमता. देव आपणा लागीं कितें तरी रावता म्हूण आनी मागीर उपरांत देव ताका जाय त्या देण्यांनी भरता. पूण जॉबान देवा लागीं हो संवाद केलो, हे भाशेन शिसांनी जेजू लागीं केलो. आनी निमाणें थंयसर जेजू म्हणटा थंड जा, शांत राव. पयलो आपल्याच्या शिसांक म्हणटा आसतलो आनी मागीर तो तांकां म्हणटा तुमी इतले बेजूड कित्याक? हांव आसा तुमचे बरोबर, तुमी बेजूड जायनाका. आज आमच्या जिवितांत आमी नदर मारून पळोवया. हेंच शिकोवन आमच्या जिवितांत आमी आपणावया. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा पलतडी या, लेट अस रिट्रीट. आनी आमकां रितीर म्हळ्यार बोवाळ जावपाक जाय. जो प्रिचर धाडायन प्रिचींग करता, बोबाड मारता, तो बेस्ट प्रिचर. पूण जेजू आयज सांगता तो रितीर न्ही. रितीर म्हणल्यार तुज्या डेली रुटिनांतसून पयस वच. तुका पोटाक दुसरे सुवातेर वचपाक नाका, तुज्या घराय करपाक जाता. जेजू म्हणटा तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत वच, एकलो राव. आनी एकलो रावता तेन्ना देवाचो ताळो तुका आयकूंक मेळटलो. जे भाशेन त्या भुरग्यान ती घोडेलाची टीक टीक करून आयकलें, ते भाशेन देवाचो ताळो आमकां आयकूंक मेळटलो. एलिजा आमी जाणां, एलिजा आसलो तो एका दोंगरार. पयलें तुफान जालें, मागीर हें जालो, वॉल्केनो जालो, भुंयकांप जाली, थंयसर देव नासलो. पूण शांत थंड वाऱ्यांत देव आसलो. सो आमी ओगेपणीन देवा आनी आमकां टायम दितात तेन्ना आमी देवा ओदीक लागीं सरता. आनी म्हजो एग्जाम्पल दिता. हांव आयज शर्मा करतना नॉर्मली करता तेन्ना जाय तें हांव वाचतां. पूण आयज हांवें म्हणलें हें सगलें म्हाका डिस्टर्बन्स, हांव ओगीच बसतलों आनी जें कितें देव म्हाका सांगूंक हुस्कायता तेंच आयज हांव सांगतलों. आनी सगलीं कल्पना ओगेपणी देवा लागीं रावन ही आयली. आनी पयलें आमी लेट अस रिट्रीट. डेली रुटीन आमचो आसा, बोबाड आसा, थोड्या लागीं बोबाडींतूच रावपाक जाय, ओगी रावपाक जायना. फोन घेतात, टीव्ही ऑन करतात आनी कितें करतात, कोणा लागीं उलयतात, पूण 5 मिनटां ओगी रावपाक जायना. पूण आयज सावन आमी ट्राय करुया, पयले 5-10 मिनटां ओगीच रावया. आमी मागणें करता तेन्ना देवा आनी म्हजे मदें हो संबंद थारावया. 10 मिनटां जालीं जाल्यार मागीर 5-5 मिनटां चडयत रावया. हे भाशेन 1 वर तरी दिसाक आमी देवा सरशी सारुया. दुसरें थंयसर आसा आमी देवा लागीं उलोवया. आमच्या जिवितांत वादळ मोडां येतात, जॉबा भाशेन देवा लागीं उलोवया. देवाक सांगुया सायबा हें म्हज्या जिवितांत येयलां वादळ मोड, हें वायट जालां. आमी देवाक सांगुया. आनी वादळ मोड येवप व्हडलें न्ही तें दर्यांत आसलें तें येतलेंच. आमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना वादळ मोडां येतलींच. आमी क्रिस्तांवां म्हूण आमी देवाक अदीक लागीं आसात म्हूण ही वादळ मोड पयस जावची ना. आमी ह्या संवसारांत आसात, कश्ट त्रास आसतलेच, वादळ मोडां आसतलींच. पूण तेन्ना आमी जेजूक उलो मारूंक जाय. सायबा आमी बुडटा म्हूण सांगूंक जाय. जेजूक आमचो ताळो आयकतलो. आनी जेजू जरूर देव आमकां आमच्या उल्याक कान दितलो. जे भाशेन जॉबा लागीं उलयलो, आपल्या शिसा लागीं उलयलो, ते भाशेन देव आमचे लागीं उलयतलो. आनी तिसरे सुवातेर आमकां भिवू नाका म्हूण सांगता. ते बोटींत आसात खरें, पूण बोटींत आसात, जेजू बरोबर आसात, पूण जेजू आसा म्हूण तांकां पयलें रियलायज जायना. पयलें तेमी ट्राय केलें आसतलें, वादळ मोड मारलें, जेजू म्हणटा भियो नाका, हांव आसां. बोट बुडची ना. वादळाक सांपडटली पूण बोट बुडची ना हें जेजू सांगता. आपूण आसोसर तुमचे सांगता तुमचें तारू बुडचें ना. जायते फावटी आमकां भिरांत येता, जायते भाशेची भिरांत. आनी ह्या दिसांनी भोव करून कोविडाची भिरांत आमकां. देवाचेर पातयेवन आमी जिवया. आमचो जीव सांबाळूंक जाय, जायते प्रिकॉशन आमी घेवपाकूच जाय. पूण त्या भायर
आमी देवाचेर पातयेवन जिवया. जेजू तर आमचे सांगाता आसा. आमचेर वादळ मोल येयलें देखून जाल्यार जेजू आमचे सांगाता आसा जाल्यार तो आमकां निवारतलो. ह्या वादळान बुडूंक दिवचो ना. तर आमी जेन्ना वादळ मोळ येता तेन्ना जेजूक उलो करुया. जेजूक आमी जागोवया. आमच्या जिवितांत तो आसा म्हूण ओळखून घेवया आनी भियेनासतना आमच्या जिविताची पावलां फुडें मारूंक जिवीत आमचें जिवंक ह्या मिसांत आमी देवाची कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. जो भावार्थान जियेता तो कसल्याय वादळाक सांपडलो जाल्यार जेजू ताचे सांगाता आसता आनी ताचो भावार्थ ताका फुडें व्हरूंक आदार दिता. होच भावार्थ आनी एक फावटी आमी सगळीं उच्चारुया. सत मानता देवाक, सत पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणाराक आनी जेजू क्रिस्तांव ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीन सांबाळलो. आंकवार मरेतायन जल्मलो. पोंच पिलाकार ताणें कोस सोंसलें. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका नेकिपिलो. तो मेल्ले मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्ताचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. ह्याच भावार्थान भरून थोडी आमची मागणी आमी सर्गीच्या बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी विस्वासाचे मनीस जावन आनी आपल्या जिवितांत आडखळी येता तेन्ना आपूण भावार्थाचे नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेलो वावर देवा कडसून येता म्हूण उगडास धरून हे कोविड-19 पिडेच्या वेळार पोरजे खातीर बरे उपाय हाडूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या दोतोरांक आनी नर्सींक ह्या महामारींत इतली मरणां पळोवन निराशीपण आयलां. तो तांणी जिविताच्या घडणाराचेर विस्वास धरून आपलें कार्य करीत रावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या जिवितांत वायट आयलां तेन्ना देवाक आमचें पडूंक ना हेंची तो पयस करून, पूण देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी आमच्या जिविताक ताचो एक प्लॅन आसा म्हूण उगडास करून आमचो भावार्थ वाडोवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मोगाळ बापा, तुवें आमचो इतलो मोग केलो की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर मरूंक दिलो. तुजो मोग ओळखून आनी आमी ही मागणी तुजे मुखार घालता. आमची भिरांत पयस काड आनी आमचो भावार्थ वाडय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटोनाचें गायन C14 पेज 34. C14. दिनी आमची बेटो काटा, आमची कारसां तातूंत घालता. आमची मौनां तूं कोर पिता, स्विकार कोर म्हूण प्रार्थून मागता. कोवा उंडो आल्त्रा राटा, ताकाचो रोस समोर पिता. आमचे सुख दूख सोरबीत वयता, मान
म्हणून केमून विनोद करता आमचो उंडो बदलतलो जेजूची कूड तो सातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेजू आमचे काणसातलो ताकाचो रोस बदलतलो जेजूच रोगो तो सातलो जेजू आमकां विवून सातलो आमचो आत्मो तादोस सातलो म्हज्या बाबा भयणोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक सर्वेस्पर आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातान बातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळ्यान सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपले मोहिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडले आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तुझ्या वैभवान उंच सर्गी तुका सूय सूय सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सूय उंच सर्गी तुका सूय सूय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो जेजू जिवून जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
हांव कुंवार मरी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन सुजे बागेवंत दवरूंक दिता बागेवन सुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन सॉंग W14 page 270. W14. जिवितांतले वादोळ मारता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव दोर्या रोडे आलता दोलता तोशेन संसार म्हाका लोयता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव जेन्ना कुस्तो मोचेर येता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव एम कोण मोचेर
लोडाय मानता आनी मोची शक्ती देवता तेन्ना मोच्या आदाराक पाव आदाराक पाव. प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोळी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. पाद्रीपणाची माखणी घेतल्या उपरांत नवोच पाद्री हाची नेमणूक आमचे फिरगोजेंत आदारी विगार म्हणून जाली. खूब गुणांनी भरलेलो हो पाद्री ताका आपली गवळीक जुट्टी पाळटना ताचे तरणे पिरायेक लागून फुटबॉलाची मैदानार ओडवीक आसली. बरो खेळगडी तसोच बरो संगीतकार. संगीतकार ह्या नात्यान आमचे फिरगोजेच्या गायन मंडळाक ताचो हातभार लागलो. चांदोर फिरगोज गवळीक सभेचो वांगडी कसो ताच्यो मोलादीक सुचोवण्यो सोबेन आपणायल्यो. खरें म्हणल्यार आयज आमचे फिरगोजेंत निरोप दोबाचो जावंक जाय आसलो, पूण हे महामारीक लागून तो जावंक पावलो ना. आमचे फिरगोजेंत फादर मारियो हाणें 4 वर्सां काडलीं. 4 वर्सां आमच्या सांगाता काम केलें आनी ह्या 4 वर्सां मदीं फादर मारियोक जायतें बरें जायतें वायटूय अणभवलें. आमची जिविताची चाल अशी आसता, जायते पावटी आमकां जायतें जालेलें जाय, पूण जायते पावटी आमकां जायतें जायना. आनी तेन्ना आमचें जिवीत घुस्मट्टा आनी हातूंतल्यान आमकां एक जाणवाय येता. हेंच आमचें मनीसपण. प्रत्येक हिणांतल्यान आमी जाणवाय घेवची, हेंच आमचें मनीसपण. फादर मारियो वेताना आमची ताका नम्रतायेची विणवणी. जें कितें तुवें आमचे फिरगोजेंत वायट अणभवलां तें हांगाच दवर, आनीक बरें कितें अणभवलां हाची भावना घेवन आमच्या फिरगोजेच्यो बऱ्यो यादी घेवन आमचे फिरगोजेंतल्यान भायर सरूंक आमची विनंती. देवाक आमी आर्गां दिता फादर मारियोच्या जिविता पासत. तशेंच फादर मारियोच्या आवयक आनी बापायक आमचे दिनवास, कित्याक तांचो पूत तांणी देवाच्या आनी मनशांचे सेवेक भेटयलो म्हणून. फादर मारियो, तुज्या कामांत
तुज्या गवळीक कामांत तुका देवाचो शुभम आशिर्वाद आमी मागता. तशें तुजें पात्रीपणाचें खाजगी जिवीत बरें सुफळ जावं, तुका देवान देण्यांनी भरूं, तुका उर्बा, उमेद आनी कृपा दिवं आनी पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती तूं वेता थंय तुज्या गवळीक वावरांत मेळूं अशें मागून आदेश आमच्या सगल्यांच्या नांवान. आख्खे चांदोरचे फिरगोसकारांच्या नांवान हांव तुका फादर मारियोक काळजांत थावन दिन वाचता. ही फाटलीं 4 वर्सां आमची फिरगोजेंत तुज्या गवळीक वावराची पयलीं वर्सां जालीं. हो तुजो गवळीक अणभव बरो जावंक सदांच म्हजो आवडो आसलो. फादर मारियो, तूं जालोय म्हाका धीर आनी आदार सगळ्या आमच्या फिरगोस गवळीक वावरांत, फिरगोस कोचेरींत आनी फिरगोस घरांत. पूत, पाय, शापाय च्या नातान फादर जेराल्दाच्या सांगाता जिवंक आमी बरो संबंद आमचे मदें वाडूंक तुजो हुस्को आसलो. वेदी सेवक, थोरणाटे, देव संदेशकारां, कोमया वांटपी, सेवाधर्मीक समितीचे वांगडी सगल्यांक बरें मार्गदर्शन दिवंक आमची बरी वाड जाली. हेरांकूय तुजो आदार सदांच आसलो. जावं शिकोवण, जावं मिसार प्रवचन, बरी तयारी करून आस्त्या तोंडान तुवें दिली सगल्यांक समजतालें. आमचे गवळीक विचार हुस्के आनी आडकोळी सांगाता आमी मांडटाले तेन्ना तुजी जाणवाय आनी सरळ मन आमकां आदार जातालें. ओदी करून हे महामारींत आमचें मन सदांच एक जातालें म्हूण म्हाका खोस भोगताली. तुज्या बऱ्या वावरा वरवीं आमची फिरगोस जायती ग्रेस जाली आनी वाडली. केपें वारादाचो डीन हांव जालो तेन्ना खुशे मनान ट्रेजरर कसो जावंक म्हाका तुवें आदार दिलोय. आमच्या सांगाता आमचे फिरगोजेंत तुजो हो गवळीक अणभव आमकां बऱ्याक पडलो. तुज्या जिविताक तो बऱ्याक पडून तूं अदीक भाग्यवंत जावंक, क्रिस्ता सारकोलो तूं ताचो मोगाचो साक्षी जावंक, देवान दिल्ले गूण आनी देणी एक आव्हान कशें घेवन तुज्या गवळीक वावरान ते मिसळ करून जेजूचें राज कुरगोट करूंक जेजूच जावनी तुका आदार, तुका सांगात. सगळ्या फिरगोज संस्था, जोमे, समिती आनी सगळ्या कुटुंबाच्या नांवान तुका देव बरें करूं म्हणटा. बेले सायबिणीचे मुजतीन तुजेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. फादर मारियोची बल्दी आतां जाल्यार ग्रेस चर्च मारगांव पातकूर कसो थंयसर तो वावुरतलो. सगळें बरें आमी आवडटा आनी देवान तुका आपल्या देण्यांनी भरूं. गॉड ब्लेस यू फादर मारियो एंड ऑल द बेस्ट टू यू. हांव ही संदी घेतां म्हजे थोडीं उतरां सांगूंक. 4 वर्सां हे फिरगोजेंत हांव वावुरलो आनी हांव पयलोच पाद्री जाल्लो. हो मिसाचो बूक उक्तो करूंक बंद करूंक त्रास पडटाले, म्हणजे सोदूंक पडटालें. तेन्ना हांव हे इगर्जेंत येयलो, शिकलो जायत्यो वस्तू. शर्मांव
हांव दिकन आसतना सावन बरो तयार करतालो आनी ती हांवें सुवय दवरली आनी जायत्या लोकांनी तुमी म्हाका सांगतालीं ही तुमची उतरां सदांच म्हाका उत्तेजन दितालीं अदीक बरे भाशेन तयार जावंक. हांव दिनवासता देवाक हे फिरगोशीन ताणें म्हाका धाडलो तुमचें सवें ह्या चांदोरच्या फिरगोजकारां सवें वावर करूं. कशेंय भाशेन हांवें म्हज्या वद्दान जायतो प्रयत्न केलो आनी हांव करीत आसतां. म्हज्या वद्दान हांव वावरतां आनी दुसऱ्या वद्दान तुमच्या वद्दान तुमी म्हाका आदार दिलो. पयलो सुवातेर देवाक दिनवासतां, दुसरें पादविकारा पासत पादविकाराक देव बरें करूं म्हणटा. ताचे लागीं जायतें शिकलां. बरी वस्त म्हणल्यार ताणें म्हाका सगल्या संस्थांनी वावरूंक आदार दिलो. सगल्या संस्थांनी एक एक संस्थाक म्हाका एक्सपिरियन्स मेळपाक कॅटिकिस्ट जावं सगळें ताणें सांगल्यात. सगल्या संस्थांनी मिसळ करून तांचे लागीं एक एक एज ग्रूप तो ऑल्टरसबल भुरगीं तरणाटीं जाणटीं सगळ्यां कडेन इंटरॅक्ट जावपाक म्हाका चान्स मेळ्ळो. थोडे बात करूंक मेळना, थोडे एकूच एज ग्रुपा लागीं आसतात, पूण म्हाका सगळ्यां लागीं वावरूंक मेळ्ळें आनी हाचे वरवीं सगळ्यां लागीं हांव शिकलो. जावं तीं भुरगीं, जावं तीं जाणटीं, जावं म्हजे एजीचीं, म्हजे धाकटीं, सगळ्यां कडेन हांव शिकलो. देखून पादविकाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी कितेंय जालें जाल्यार भोव करून हांव केन्ना बरो ना जालो जाल्यार ताचो हुस्को आसलो, विचारतालो परतून कितें जालें, दोतोरा व्हरपाक जाय, हे भाशेन जायतो हुस्को म्हजे सवें ताणें दाखयलो. देखून फादर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजे लागीं जायतें हांव शिकलो. देखून देव बरें करूं. तेच भाशेन फादर जेराल्ड आसा हांगासर, ताचे लागीं ताचो एक्सपिरियन्स 50 आनी 5 वर्सां पाद्रीपणाचो आनी ताजे बीन आदीं कोणपरी पाद्री कशे ते वावुरताले, आतां कोणपरी आसात आनी हिस्ट्री कित्याक लागून हें आमी करता आयज इगोर्जेंत, हें तो बरे भाशेन म्हाका समजूंक मेळ्ळें. आनी हाचे वरवीं आमी कित्याक लागून कितें करता आजून ह्यो चाली सांबाळटा हें ताचे कडेन हांव शिकलां. देखून फादर जेराल्ड तुकाय देव बरें करूं आनी तुमकां सगल्यांक फिरगोजकारांक तुमचे लागीं तुमच्या उदार मना पासत जायतीं जाणां तुमी म्हाका बऱ्या उतरांनी उत्तेजन दिताले, एनकरेज करताले. बरो शर्मा सांगलो जाल्यार येवन फादर तुजो शर्मा बरो जालो, हो पॉयंट म्हाका बरो लागलो, अशें हे भाशेन येवन तुमी सांगताले. वो कितें हांव खेळाच्या मैदानार आसलो, हांव खेळटालो फुटबॉल वो म्युजीक वाजयतालो, ह्या गांवांत तेंय आसा, म्युजिकाक बरे आसात आनी फुटबॉलाकूय बरे आसात ह्या गांवचो लोक. तुमचे लागीं हांव शिकलो, अदीक म्हजें टॅलंट हांव वाडोवंक वावुरलो. ताचे वरवीं म्हजें हेल्थ हांवें सांबाळ्ळी बरे भाशेन आनी जायतें तुमचे लागीं हांव शिकलो. देखून तुमच्या बऱ्या उतरा पासत हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जायते पावटी घोडे हांव चुकलां आनी तुमी जायते जाणांनी म्हजे चुकी म्हाका येवन सांगल्यात बरें. जायते जाणांनी सांगूंक ना, दुसऱ्यांक सांगल्यात. दुसरे पावटी आनी कोण येता जाल्यार पाद्रीक सांगात, तो करेक्ट करतलो आपणाची चूक, दुसरो करचो ना. देखून ताका सांगात. ते भाशेन जायते तितल्यो बऱ्यो वस्तू हांवें अणभवूंक नात, पूण इट इज अ लर्नींग एक्सपिरियन्स. हांव फुडाराक म्हाका अदीक बरे भाशेन हाचे वरवीं हांव बरे भाशेन म्हजो वावर करूंक पावतलो. देखून हांव तुमकांय बीन सगल्यांक फिरगोजकारांक चांदोरचे दर एक एसोसिएशनाक हांव वावुरलां, तांकां PPCच्या वांगड्यांक हांगासर आयज आसात तांकांय देव बरें करूं आनी सगल्यांक तुमच्या उदारपणा खातीर देव बरें करूं. आनी उतरां म्हजी फेवरेट हांव सदांच म्हणटा ती म्हणल्यार एक पोयट आसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ताचे पोयमेची लास्ट
थोडी स्टँजा तो. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमची सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटचें गायन T60 पेज 229. T60. Pawart na tuy pawart wata, Viswas na tuy viswas peta, Shene karis mokan solta, Tuka lagun uprub mahi, Nenar munchang sanwayeta, Tuki salyang usvun melta, Paprotolyang mafi fauta, Tuka lagun oprub